7, page 4. Solves por azul surdum raporos porto solves por acemondi soglio por osut svorde devachadum grazuluia tachamondi ranzumuia devachadum grazuluia tachamondi ranzumuia Hishop nas lelio porsa Sugli rashradui somta E castalian murgotu Anul puriti munta Devachadum razuluia Tachamondi ranzumuia Devachadum razuluia Tachamondi ranzumuia मोनिका पेशोतो ही आमची भयण संपल्यार आयज 3 वर्सां बसतात देवान तिका सर्गींचें सूख दिवंक मागुया तेच परी रेशल आल्मेदा आयज 21st बर्थडे संभ्रमता आनी कार्लोस वेगास होय आमचो भाव आपलो वाडदीस संभ्रमता देवान तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूं म्हूण मागुया तुमच्यो गरजो भरून भोक्तीपणी ह्या मिसा भेटीन वांटो घेयात बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवे Amen. सर्वेस पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं मोगाल इश्टानो व्हडे कुशालकायेन आयज आमी आमच्या याज्ञीक बाबा फादर हेस्टनाच्या जिविताच्या देण्या खातीर त्रियेक देवाक दिनवासूंक एकठांय जाल्या जोरूय ताचो जोन दीस काल 28 जुलयाचे आयज आमचे फिरगोजेन ताचे बरोबर तो समारंभूंक आमी चड कुशाल आमचो याज्ञीक व्हडतें देणें देवाचें दर एक याज्ञीक एका कुटुंबान जल्मता आपल्या गोच्या सांगाता जियेता आनी आपले आपोवणें स्विकारून आपले मुन्यारी जिवीत मनशां पासत भेटयता आपल्या हाताकाल आसलोले पोजेची तो सेवा करता तर आमी फादर हेस्टनाच्या जिविताच्या देण्या खातीर आनी ताचे वरवीं आमकां मेळटोल्या बरेपणा पासत ह्या मिसा बलिदानान बापाक आर्गां दिताना तांचेर त्रियेक देवाची बेसांवां आनी कृपा मागुया ही आयकल्ली सुरवातीची उतरां आमच्या काळजा मनांत घडयतना दर एक पातकाचो उगडास करून दूख धरून सगळीं बराबर म्हणया हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजो ज्ञान विचारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडां विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासत भाग्यवन सदांच सांग फार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमचीं पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं Amen.
소며 가구고 소며 가구고 그리스도 가구고 그리스도 가구고 소며 가구고 소며 가구고 प्रार्थुया सोर पदवेदारा सासनांच्या देवा तुझ्या पुताक आपल्या घरांत स्वागत दिवन ताका सत्कार सन्मान करून मारताक लाजाराक आनी मारयेक तुवें फावो केलें तिची देख घेवन आमी तशेंच एरा मनशां सवेन जेजूक देखून सुडसुडायन तांची सेवा करूंक आनी अशें स्वर्गार तुजे मोहिमेन स्वागत जोडूंक आमकां फावो कर हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो करो देव तुजें सवें आनी पळयतात म्हणजे एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक आमेन बघ्योन जिवांचे पयली चिटी वेले वाचप म्हज्या अपुरबायेच्या भुरग्यांनो एकामेकाचो मोग करुया कित्याक मोग म्हणल्यार देवा करचो आनी जो कोण मोग कोत्ता तो देवा तावन जल्मला आनी देवाक वळखता जो कोण मोग करिना ताका देवाची ओळख मेळूंक ना कित्याक देव म्हणल्यार मोगूच आपल्या एकल्याच पुता वरवीं आमकां जिवीत मेळचे खातीर देवान ताका संवसारांत धाडलो हातून देव आमचो मोग कोत्ता म्हूण उगडापें जालें हांव मोग म्हणटा तो हो आमी देवाचो मोग केला तो न्हय पूण ताणें आमचो मोग केला तो आमची पातकां नाटक करूंक बोली कसो आपल्या पुताक धाडून मोग दाखयलो तो म्हज्या प्रितीच्या भुरग्यांनो देवान जर आमचो इतलो मोग केलो आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय देवाक कोणेच कधीच पळोवंक ना पूण आमी एकामेकाचो मोग केलो जाल्यार देव आमचे सवें जियेता आनी ताचो मोग आमचे सवें सोपुनायेक पावला ताणें आपलो आत्मो आमकां दिला एकुणे वरवीं आमी ताचे सवें जियेता आनी तो आमचे सवें जियेता म्हूण आमकां कळून येता बापान आपल्या पुताक संवसाराचो तारो कसो धाडलो म्हूण आमी आमच्या दोळ्यांनी पळयलां आनी हाचे आमी गोवाय दिता जो कोण जेजू देवाचो पूत म्हूण मानून घेता ताचे सवें देव जियेता आनी तो देवा सवें जियेता देव आमचो मोग कोत्ता हो मोग आमी ओळखून घेतला आनी ताचेर आमी विस्वास दिवला देव म्हणल्यार मोगूच जो कोण मोगान जियेता तो देवा सवें जियेता आनी देव ताचे सवें जियेता देवाचें उतोरें देवाचे व्हड उपकार आमचो जबाब चाकून घेयात आनी पळयात सुरेस्पोर कितलो मोवाल गोड सगळी म्हणुया चाकून घेयात आनी पळयात सुरेस्पोर कितलो मोवाल गोड सगळ्या वेळा सुरेस्पोराक दिनवासतलो ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओंठार आसतली सुरेस्पोरा सवें म्हज्या आत्म्यांक वडवीक मेळटा हें आयकून खालत्यांक भोगतलो संतोश सबब चाकून घेयात आनी पळयात
सुरेस्पोर कितलो मोवाल गोड म्हज्या सांगाती सोरेस्पुराची कित्तीक आसुयात एका ताल्यान सोगलीं ताचें नांव वाकानुया सोरेस्पुराक हांव आशेन सोदतां तो म्हाका जाप दिता आनी सगल्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवाडटा जबाब चाकून घेयात आनी पळयात सुरेस्पोर कितलो मोवाल गोड ताचे दोळे लावून रावात तुमी संतोशान मुरगोडटल्यात तोकली पोंदाक घालूंक तुमकां केदींच पडचें ना दोलदिरान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सोरेस्पुरान जाप दिली आनी सगल्या आकांतांतलो ताका निवारलो जबाब चाकून घेयात आनी पळयात सुरेस्पोर कितलो मोवाल गोड ताच्या सेवकां भोंवती वेळो घालून सुरेस्पुराचो दूत तांकां राखून दवरता चाकून घेयात आनी पळयात सुरेस्पोर कितलो मोवाल गोड ताच्या गोपांत आसरो सोदता तो मनीस बागी जबाब चाकून घेयात आनी पळयात सुरेस्पोर कितलो मोवाल गोड भोगतानो सुरेस्पुराची भोगती करात ताची भोगती कोत्तल्यांक कांयच उणें ना तोन्या शिवांक पर्यान उपास तपास काडचे पडटा पूण सुरेस्पुराची वाट पळोवन आसात तांकां बरें कांयच उणें जावचें ना जबाब चाकून घेयात आनी पळयात सुरेस्पोर कितलो मोवाल गोड उदकार उबी रावया Solves por azul, solves por azul, solves por azul, soy, soy. Solves por azul, solves por azul, solves por azul, soy, soy. कोण म्हजो मोग कोत्ता जाल्यार म्हजें उतार सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग कोत्तलो आनी आमी ताचे थंय येतल्या म्हणटा सोमी Solves por azul, solves por azul, solves por azul, soy, soy. Solves por azul, solves por azul, solves por azul, soy, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सव्यासो तुमची सवय असो जुवावां पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सुम्या जायते जुते मार्ताक आनी मारयेक तांच्या भावा पासत पाचारूंक आयलोले जेजू येता म्हूण आयकून मार्ता ताका मेळूंक गेली पूण मारिया घरांत बसून रावली मार्तान जेजूक म्हणलें सायबा तूं हांगासर आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरचो नासलो आनी आजून पर्यंत तूं देवा लागीं मागशी तितलें देव तुका दितलोच म्हूण हांव जाणो जेजून तिका म्हणलें तुजो भाव नव्यान जिवो जातलो मार्तान ताका परत म्हणलें तो निमाण्या दिसा पुनर्जिवनपणाच्या समयार नव्यान जिवन जातलो म्हूण हांव जाणो जेजून तिका प्रतिपाड केलो पुनर्जिवनपण आनी जिवीत हांवूच जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो मेलोय जाल्यार जिवो आसतलो आनी जो कोण जिवो आसा आनी म्हजेर विस्वास दवरता तो सासनाक मरचो ना हें तूं सत मानताय तिणें ताका म्हणलें होय सायबा संवसारांत येवचो आसलो तो अभिषेक देवाचो पूत तो तूंच म्हूण हांव सत मानतां जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाकानी तुका क्रिस्ता प्रितीच्या बाबिनो सागरात फामिलिया ओ पवित कुटुंब होली फॅमिली फाटल्यान आयज पवित सभा एका कुटुंबाक मान दिता मार्ता लाजार आनी मारयेचो कुटुंब तो आनी जेन्ना आमी इतलीं वर्सां मार्ताचीच परब आयज 29 जुलय व 29व्या जुलायचेर कोत्ताली
2 वर्सां फाटीं पाप साहेबाचें मोन जालें की आमी लाजार आनी मारयेक बराबर एक कुटुंब कसो मान दिवंक. कित्याक पाप साहेब जेन्ना ही परब हो सेवाधर्मीक समरण परगट्टना म्हणटा आमकां आमच्या भावार्थाचें बी कुटुंबांत येता आनी सगल्यो कुटुंबाच्यो परिस्थित्यो बऱ्यो तश्योच वायटव्यो सुखाच्यो तश्योच दुखाच्यो गोड गोड तश्योच कोडू परिस्थिती जिवन हें भावार्थाचें बी वाडोवन व्हड झाड जाता. ताका लागून कुटुंब भोव म्हत्वाचो. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें पयलें वाचप आमकां सांगता आमी कोणें देवाक पळोवंक ना. सारकें आमी कोणेंच देवाक पळोवंक ना, पूण मार्तान लाजारान आनी मारयेन कूड घेवन मनशाची कूड घेवन मनशा सैमांत जल्मल्ल्या देवाक पळयला, आपल्या घरांत ताका येवकारला आनी ताचो सन्मान केला. तेमी म्हणूंक जायना आमी देवाक चोयना, तेमी देवाक पळयला. लाजाराचो इश्ट कसो ताका येवकार दिलो आनी तो येतालो तेन्ना एक बऱ्यांतलें बरें जेवण रांदून ह्या भयणांनी लाजारा बराबर मेळून ताका दिलें. आनी इतलें तांचो अनुभव खोल जाता. जेन्ना लाजार मरता तीं सत मानूंक पावतात. मारता उदगाता, वय सायब हांव सत मानता, तूं देवाचो पूत अभिशेक. म्हणजे एके भाशेन सांगूंक म्हगे भाव मेल जाल्यार परवाना तूं आसा, देव आसा, जेजू आसा जाल्यार सगलें आसा. खोलावणी तांच्या भावार्थाची जाता लाजाराच्या मरणा समयार. जसो हांव म्हणटालो आमी देवाक पळोवंक ना, हिंगा कोण आसतना ताणें म्हणूंक जाता हांवें देवाक पळयला. आमी कोणेंच देवाक पळोवंक ना, पूण आमी देवाचो अनुभव घेवंक वावुरता. दर दिसाक आमची यात्रा देवाच्या अनुभवांत वाडूंक आनी मिसाची भेटूय आमकां देवाचो अनुभव दिता. मनशाचो आवडो कितें हे संवसारांत आमकां तो गॉड एक्सपिरियन्स मेळूंक, देवाचो अनुभव मेळूंक. पूण हो अनुभव केन्ना फकत फेस्तां परबो आनी बरे बरे सहयोग वो संद्यो वो बरे बरे ओकाजियोन जिवितांत आसा तेन्ना दूख येता तेन्ना कितें, कोश्ट येता तेन्ना कितें, सगली घटसाण विरगोता, घोडसाण जिवितांत भितर सोदता तेन्ना कितें, देवाचो अनुभव म्हाका चोरयता काय? हो देवाचो अनुभव हांव घेवंक सोदतां तो जावं म्हज्या मिसा वरवीं, मागण्या वरवीं, धर्माच्या चाली वरवीं म्हजे पासत आसा काय? आनी हांव मारता भाशेन म्हणूंक शकता काय? वय सायबा जेजू, तूंच तो अभिशेक देवाचो पूत. दुर्दैवान जायते फावटी जबाब ना येता, पूण आयची परब संभ्रमतना जिविताचो हो जबाब ना तो होय करूंक वावरुया. वय खूब कठीण, जेन्ना सगलें आलता दोलता दिसता तेन्ना खूब कठीण देवाचेरूच पातयेवन रावंक, देवाचेरूच विस्वास दवरूंक. मारता भाशेन सायबा वय तूंच तो देवाचो पूत म्हणूंक, पूण कठिनायेंतल्यानूच आमकां जैत आसा. हे अवघडांतल्यानूच आमकां थारोणाचो मुकुट आसा. मारताकूय खूब कठीण जालें, पूण शेकिमेर जें तिणें उदगारलें आमकां सगल्यांक भावार्थाचो बरवंसो जाता. आमी भावार्थाचीं मनशां, आमी मोगाचीं मनशां, बरवंशाचीं मनशां जावंक जाय. कितलेय कोश्ट येवं, कितेंय जावं, आमी म्हणटले हांव जेजू तूंच आमकां देवाचो पूत, आमचो दोनी सोडवणदार आनी सोमी. बिटोने वेळार गायोन गावया C18 यात्नीक उंडो समर्पिता पेज 36. C18 पेज 36. Atmi kuno to yorku
आमची जीण भेटूया Krista rogom to kunita Biyong kami ay gisawya म्हज्या बाबीन मोच्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार द्या बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाकी पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं बाप्पा बागेवन मारताचो लाजाराचो आनी मारयेचो ग्रास करून तुजे मोहिमेच्या मनाक हो वाकाणणेचो योद्न आमी तुका नम्रतायेन भेटयता जशें त्या तिगांची मोगाची सेवा तुज्या पुताक मानवली तशें ह्या बलिदाना बरोबर आमचे जिणेची सेवा तुका मानूं हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमची सवय आसूं आमची काळजां बारुया आमी ती सर्वेस्पराताय बाता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा सोर काळ्या आनी सोदता जेजू क्रिस्ता आमच्या सौम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेश्ठ सगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजवून दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफळ कोत्ताय तुज्या विस्वाशी मोगाचे तूं तांकां गोवाय कोत्ताय तुजे सोडवणेचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी देखून सगळ्या देवदूतान भक्तां सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्र आत्म्यांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सौम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी कायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोर्राचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारयतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गुट परगटुया जेसू मेलो जेसू जिवन जाला जेसू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजे सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता
सर्वेस्पराक प्रतिमेचेर विस्तारलेली तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापाक कार्दियाल फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगान वडय. सर्वेस्परा मोनिका पेशो तुझे चाकुनीची काकलूत कर तिका ह्या संवसारांतली तुवें आपूण वेली बावतिजमांतल्यान जेजू बराबर ती मेली तशेंच ताचे बराबर ती आतां पुनर्जिवन जावं. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ती आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची आपापलो वाडदीस समारंभ केल्यांची फादर हेस्टन रेचल कार्लूस हांची आपापल्या घरांनी रावन हे मिसा भेटेंत वांटो घेतिल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारिये देवाची आनी आमची माई सांगाती तिचो पोती भाग्यवंत जुजे भाग्यवंत दोंडूत भाग्यवंत मिंगेल आमचो आस्कारी भाग्यवंत मार्ता मारिया आनी लाजार आनी सोर काळी तुका मनवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक. जेजून शिकयल्लें प्रार्थन सगलीं दीर घेवन म्हणया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तळणीन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवचकाय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सौम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पण तुजे पयत सवेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळचो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. सौम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. ती शेळयेच्या जेवणाक आपल्यान ती सगलीं सुभागी. सौम्यान तुवें म्हजे भितरेचे म्हाका पावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
क्रिस प्रसादा वेळार गायन गावया D1 आमचे मोदल्या कोणाक पेज 47 D1 पेज 47 आमचे मोदल्या कोणाक कोणाक दाल्या ओतमो आमचो सुगो सांगेलो आमचे मोदल्या कोणाक कोणाक दाल्या ओतमो आमचो सुगो सांगेलो आमचो ओतमो दानेला देवा दानेला आमचे काळी सोदरेका देवा ओदरेका आमचो ओतमो दानेला देवा दानेला आमचे काळी सोदरेका देवा ओदरेका प्रार्थुया भो मोगाळ बापा ह्या योजनांत तुवें आमकां दिलां त्या जेजूच्या कुडी रोगताच्या जेवणा वरवीं आमचें काळीज अतीर चंचल वस्तू तावन मेकळें करून तें गरजेचे एकेच वस्तूचेर तुज्या मोगाचेर दवरूंक आमकां बोळ दी आनी बागयोंत मार्ताची देख घेवन ह्या संवसारांत आमच्या जण एकल्याच्या आपोवण्या प्रमाणे तुजी सेवा करून सासनांक तुजे मोहिमेंत भागी जावंक आमकां फावो कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी दोन कळोवण्यो फाल्यां आमी आमच्या फिरगोचेन शेपाय शेमायचो दीस पाळटाव ग्रँड पेरंट्स डे मागता जांक कोणें नांवां दिल्यांत आनी हेरांनी 9-15च्या मिसांक हाजीर जावचें मीस केरीत भाशेन आमच्या शेपाय शेमाया पासत उपरांत कार्यावळ आसा तातूंतूय तुमी भाग घेवचो तेच परी फाल्यां कारांजालेचे इगोजेंत सांजे 5 ते 7 वाजता मिशनरी फॅमिलीज फॉर क्रायस्ट क्रिस्टन लायफ सेमिनार घडून हाडटात क्रिस्ती जोड्यां पासत यंग कपल्स आसात तांचे पासत हातूंत तुमी वेचें भाग घेवचो आनी तुमच्या काजारी जिविताक कितें तरी पुंजावचें म्हजे पासत तुमी आयज मागणें देखून म्हाका खूब संतोश भोगता देवाचो आशिर्वाद तुमचेर हांव मागतां अशेंच म्हजे पासत मागात आनी हांव पादिगार फादर सिंप्रियान फादर डॉमनीक फादर ब्रिटो डिकन हांचे बराबर तांकांय देव बरें कर म्हणटा तुमकां सगल्यांक म्हजे दिनवास आठयतां आशिर्वाद घेवंक तयार जायात सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मन तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार शेवटाक गायन गावया E12 तुझे उपकार दोनया कशे बादयतले हांव पेज 84 E12 पेज 84 मीस जातूस मातशें आमी भायर मेळुया सगलीं मीस जातूस आमची भयण रुजाईन इल्लीशी चाव पाणी आमकां करून हाडल्या कोराक परबीं दिवन केक कातरून गायन करुया मीस जाल्या उपरांत मातशें कुरेदोरांत आमी मेळुया तुझी बरेपणा खुशी आतल्या तुजो गुणीत मोको
सुनामी सोसा ही तुझी लोला सोनारी सूर्या उस्वाडाची मोद्या तांशुरातानी तुवें आमकां दिल्या ससनाच्या ससना गायता तुझी मोहिमा तुझी बरेपणा कशी नियाळटल्या तूं